नमस्कार, टी टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रवाह प्राधिकरणाचे म्हत्वाचे बसकेन प्रवाहाचे प्रतिनिधी गैरहजर। मादळपात्राच्या पळोवणेचो कायदेशीर सल्लो घेतले केंद्र सरकार। प्रवाह समितीचो निर्णय। पोरण्या गोंया येवपी वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध। मुख्यमंत्र्याक दिले निवेदन। एक्सपोजिशना पयलीं दिवचो न्याय नाजाल्यार देंवतले रस्त्यार। सेव्ह ओल्ड गोवा समितीची शिटकावणी। नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक करपाचे सत्र सुरू। काणकोणा एके चलयेक PWD खात्यान नोकरी दिता म्हूण सांगून घातली 15 लाखांची तोपी। पुलिशेन कागाळ नोंद फुडलो तपास सुरू। पेडणे तामोशीच्या शेतांची रानडुकरांनी केली नाशाडी। शेतकारांचेर संकश्ट। सरकारान दिवची लुकसाण भरपाय। शेतकारांची मागणी। पुण्या शेतकारांची शेतां पडींग। शेती पुनर्जीवित करचे खातीर मुख्यमंत्र्याक दिले निवेदन। 2025 सोंपचे आदी शेतां पयली सारकी करून दिवची। शेतकारांची मागणी। पोरण्या गोंया जावपी एक्सपोजिशनाचे टेंडर दिले भायल्या कंपनीक। सरकार करता गोंयकारांक सोंपोवपाचो यत्न। सुदीप तामणकर उलयलो। आता खबरो विस्तारांत। पोरण्या गोंया येवपी वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध। पोरण्या गोंया आशिल्ली 10 थळां सरकार काबार करपाक सोदता असो आरोप सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन केला। शुक्रारा हे विशीं 13,500 लोकांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिले। पोरण्या गोंया जावपी एक्सपोजिशना पयलीं न्याय दिवचो नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन दिल्या। पोरण्या गोंयच्या बफर झोन वाठारांत खंयच्याय प्रकल्पाक परवानगी दिवचे नात अशें तांच्यांनी सांगले। आता आयज ताका 9,000 दिला, पयली दिलेली 4,500, सो टोटल इज 9,000 13,500. सो एटलीस्ट आता पण ताणें आमकां कितें म्हणून रिप्लाय दिला आफ्टर दीस। आनी आता सेकंड थिंग हांव सांगूंक सोदता, आतां आमकां हेरिटेज आमकां मास्टर प्लॅन कित्याक जाय ओल्ड? आमकां मास्टर प्लॅन पळोवंक जाता 21 स्टेट मॉन्युमेंट आहा ऑल ओव्हर गोवा आहा। तितून टेम्पलाय आहा आनी मॉस्कूय आहा, मस्जिद आहा ओके 21 हितून। आनी फकत ओल्ड गोवा आहा ते 14 आहा, स्टेट मॉन्युमेंट 14 आहा। आनी ते थोडे ते डिमार्केशन करूंक पासून ना। DCPन आतां अजून ते थोडे 7 कितें केला, उरलेले 7 अजून करूंक ना डिमार्केशन 100 मिटर बफर झोन जमलें न्हू। सो आतां हांव कितें म्हणूंक सोदता, आमकां मास्टर प्लॅन फकत जाय ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक, ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते प्रोटेक्ट करपाक। ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते अंडर ASI आहा। आतां संवसाराक खंयची कंट्री आसूं आपणाची हेरिटेज राखता आनी सांबाळटा। एग्जाम्पल फ्रांस आतां इफिल टावर आहा, आहा। पुर्तुगालाक हे आहा मोनेंतो दो वास्को द गामा आहा। सो तो आहा। सो थिंगा विथीन 100 मिटर कसलेच प्रोजेक्ट येयना। इवन टेम्पररी पासून थिंगा कसलेच स्ट्रक्चर्स आसनात टेम्पररी पासून। सो आतां आनी ते वयल्यान तुका थिंगा लाखांनी पयसो मोडटा तेंची ब्युटिफिकेशन सांबाळपाक। आनी आमी आतां हिंगा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को ओल्ड गोवा आहा ते हे आतां करोडांनी पयशे घेतात ते डिस्ट्रॉय करपाक। ते आतां करोडांनी पयशे घेतात ते आतां हे डिस्ट्रॉय करपाक। गोंयान दिसान दीस नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या। PWD खात्यान सिव्हिल इंजिनियराची नोकरी दिता म्हूण काणकोण लोलयेच्या निशा च्यारी हिका 15 लाखांची तोपी घाली। ह्या प्रकरणात निशा च्यारी हिणें मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी तशेंच पराग रायकर हांचे आड काणकोण पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यात सध्या गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हणून पैसे घेवपाचे एक रॅकेट चालू आसा। हाका लागून म्हाड्डोळ पुलिसांनी सध्या 2 जाणांक धरिल्लीं आसा। आनी आतां जी नवी केस आयल्या ती काणकोण पुलीस स्टेशनार रजिस्टर्ड जाल्ली आसा। काल काणकोण पुलिसांनी निशा च्यारी ह्या कंप्लेनंटान एक कंप्लेन रजिस्टर केली आणि ह्या कंप्लेनी भितर ताणें सांगलां की मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी आणि पराग रायकर मडगांव आणि आपल्या गव्हर्नमेंट जॉब गव्हर्नमेंट दिता म्हणून सिव्हिल इंजिनियर जॉब दिता म्हणून 15 लाख रुपया ताचे कडल्यान घेतलेले आसात। हे पैसे
पयलीं हो जॉब आशिल्लो तो निशाचारीच्या देराक दिवपाचो आशिल्लो आनीक ताका लागून पयलीं 6 लाख जे आसात ते प्रितेश च्यारी हाज्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले, ताजे नंतर 6 लाख आसात ते निखिल च्यारीच्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आणि 3 लाख आशिल्ले ते पार्टली कॅशान दिल्ले आणि ताजे नंतर हे सगळे जे पयशे आसात हे पराग रायकर हो मडगांवचो हाजे अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आणि ही केस काणकोण पुलिसांनी रजिस्टर केल्ली आसा. सांगपाची गजाल म्हणल्यार पराग रायकर जेन्ना आमी गुगल केलो तेन्ना पराग रायकर हो बीजेपी ओबीसी मोर्चाचो प्रेसिडेंट अशें म्हणून आयले आणि मडगांव जो पराग रायकर आसा हो बीजेपी पार्टी कडेन जॉयन आसा. आतां हो बीजेपी कार्यकर्तो फेक जॉब दिता म्हणून सद्याक हाजेर कंप्लेन जाली आसा. म्हणून त्या खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव उलयतां. तामोशी पेडणेच्या शेतकाऱ्यांच्या शेतांची रानडुकरान नाशाडी केल्या. शेतकार शेत रोयतात मात हातात तोंडाक आयिल्ल्या शेतांची खावपाच्या वेळार नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला. घाम गळून पावसाक लागूनय शेतांची नासधूस जाल्ल्यान शेत आडवें पडलां. तेन्ना सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकार प्रसाद गवंडी हांणी केला. हांव आसा आतां तामोश्या. आमचें शेत आसा हे म्हाजें स्वताचें शेत. आमचे भावांनी खूब कश्ट करून हे शेत कसयलें आनी पिकच्या टायमार पळया कशें रानडुकरांनी हेजी नासधूस केल्ली आसा. एक तर पावसाक लागून सगळी नासधूस जाल्लेली आसा. सगळीं शेतां आडवी पडल्या, कोंब येयल्या, शेतांक पालवी फुटल्या आनी वयल्यान हे रानटी डुकरांनी हे पळया कितें केलां. हे सगळे रानटी डुकरांनी नश्ट करून दवरलेल्या शेती. एक तर आतां कोण शेती करपाक पळयना, तेतून करून तामोश्याचे शेतकरी शेती करतात ती अशी रानटी जनावरांनी जर उडयली जाल्यार ती शेती करून फायदो कितें. इतके पयशे घालपाक जाय शेतीक, खूब कश्ट पडटा. आयज जोतना कोणा कडेन नांगरतलो जोतना ट्रॅक्टर हाडचे पडटा. ते ट्रॅक्टराक भाडें इतलें जाता, मजदूर मेळना म्हणजे मजदूर खंयच मेळना. स्वता ते कश्ट करून कसोवचे पडटा आनी आमच्या भावांनी भावजयेनी स्वता काम करून शेत केल्लें. पळयात कशे डुकरांनी नासधूस केल्यात. कितें करपाचें आतां. इतलें नुकसान केलां हे सगळें आमचें. आतां इतले भावांनी म्हजे कश्ट केल्ले, जावं शेतकरी पांडू आसोलकर, दिलीप सामंत हेंच्या सारके शेतकऱ्यांनी कश्ट केले, अजूनय कश्ट करतात ते. पण जर अशे रानटी जनावरां जर उडोवपाक लागली जाल्यार तेजो उपयोग कितें आसा. आजकाल शेती नश्ट जाय दिल्ल्या कोण करपाक पळयना. आमच्या गांवांत तामोशा शेतकरी अजून शेती करतात, सगळ्या तरेची शेती करतात. सिजनेबल शेती सगळे कडेन करतात. पण आता हेका उपाय कितें ते काय कळना. कुंड्या गांवची सुमार 150 एकर शेत जमीन मिनाखणीच्या मातयेचो गाळ साचिल्ल्यान पडीक आसा. शेतांनी खारें उदक भरिल्ल्यान शेतां नश्ट जाल्यात. शेतां पुनर्जीवीत करची हे खातीर कुंडयच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिलें आनी 2025 वर्स सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पुनर्जीवीत करची अशी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली. साखळे कुंडयच्यो ह्यो शेत जमनी सुमार 50 ते 60 शेतकार हांगा शेतां रोयताले. मात फाटल्या सुमार 12 वर्सांच्यान ह्यो जमनी पडींग आसात. लोकांनी 2012च्यान ह्या जमनीत शेतां रोवपाची सोडून दिल्यात. हाचे कारण म्हळ्यार शेतांच्या कुशीक मिनाखण आशिल्ली. ह्या मिनाखणीच्या मातयेचो गाळ शेतांनी भरिल्ल्यान शेतांची सुपीकता नश्ट जाली. शेतांच्या कुशीक कोळंब तळे आसा, तातूंतय व्हडा प्रमाणात गाळ साचून रावला. तळी आणि शेत हांचे मदीं आशिल्ल्या बांदाची दारां मोडिल्ल्यान खारें उदक शेतांनी घुसून शेत जमीन इबाडल्या. ही शेतां पयलीं सारकी जावची हे खातीर आतां कुंडयच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिलां. कोळंब तळ्यांतलो गाळ काडचो, तशेंच 2025 वर्स सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पयलीं सारकी करून दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. आयज आमी शेतकरी लोक आमच्या कोळमाचेर पावलेले आहा. हे सायडीन म्हणजे दावके सायडीन आहा ते शेत आणि उज्जे सायडीन आहा ते कोळम. ह्या कोळमाचो उपयोग जर कितें भरती जेन्ना येता तेन्ना ते भरतीचें उदीक ह्या कोळमान सगळें थाराप आनी हेजो अर्थ कितें की वयरसून गोडे पाणी येता ते शेताक मेळप आनी जेन्ना सुकती येतली तेन्ना ते पाणी म्हणटा ते भरतेचें तेवटेन वता. आयज अशें जाल्लेलें आहा 10-25 वर्सांक ह्या की कोळाम आनी हे शेत एकी कडेन जाल्लेलें आहा. हेजो आमकां दुश्परिणाम जाता. कसो तर हे खारें पाणी येता आनी चारय बाजून हेंची सगळीं आमच्या लोकांची भाटां आसात. ह्या भाटांक पळया तुमी एक बोणो ना.
कांयच ना. तेन्ना आमची मागणी कितें तर हे पयलीं हे जर बरें जर करता जर जायत जाल्यार हे कोळाम पयलीं सामकें उसपोंक जाय, जेणे करून सादारणशे जवळ जवळ 10-15 मिटर तरी ते खोल घालपाक जाय आणि त्या ऑटोमॅटिकली थारतले आणि त्याच्या नंतर हे शेत करपाक आमकां मेळटलें. तशेंच हो बांद जेन्ना सारको हांगासून थंय मेरेन येतलो, हांगासून आमचे देव बी वयतात. खूब फावटी हे सीएमांक सुद्दां खबर आसा हो प्रोजेक्ट कितें तो, आणि तेणें बी लक्ष तो घालतलो आतां हे जेन्ना ताका कळटकूच. तेन्ना आमी मागता कितें हो बांद जेन्ना सारको जालो म्हणजे हे काडून हांगा घातलें आणि जेन्ना हे जातलें तेन्ना जवळ जवळ हे आख्खें जें शेत आसा त्या शेताचें डेव्हलपमेंट जातलें. हे कमीत कमी शेत आहा ते 170 ते 180 एकर जमीन ही आसा. हेका कमीत कमी म्हणटा ते 3 ते 4 हजार क्विंटल भात पिकता. कुडण्या गांवचे हे सगळे साधन जशें आमी म्हणटा की मायनिंग म्हणजे साधन न्हू. कुडणे गांव हो सामको शेती प्रधान गांव आणि आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान शेतीचेर चड भर दिल्लो आहा. तो म्हणटा स्वयंपूर्ण जावंक जाय, आनीक कितें जावंक जाय, आनीक तेज्यो योजना बऱ्यो आसात, पूण त्यो योजना जर प्रत्यक्ष साकार करतलो जर जायत जाल्यार तेणेन ह्या गांवाचें डेव्हलपमेंट करपाक जाय. खूप वर्सां ल्हानपणापासून पळयता हें शेत आमी चालू आसले. 2001 ते 2003 पर्यंत सुद्दां शेत जालें. तेज्या पयलीं मायनींग स्टार्ट जाल्लें. मायनिंगाचो जो हो चिखोल येयलो आनी जो रेबो येवंक लागलो त्या खातीर ह्या शेतांक पाड पडोंक लागली. आनी तेज्या उपरांत कश्ट करपी थोडे जाले, हेजी मशिनरीची हें चड जाली, लोक स्वताहून कश्ट करपाक आसले पळय ते कमी जाले, जे शेतान दिवपी आसले ते कमी जाले. कित्याक जितले मायनिंगाचे मड येवंक लागली, माती येवंक लागली, ती काडूनच सोंपना आसली. आनी लास्ट कशें जालें 2003च्या उपरांत लोकांनी शेतान देंवपाचेंच बंद केलें. कित्याक जर म्हणशी जाल्यार ती माती काडून जाली. आयज शेता खातीर अनेक प्रयत्न चलता सरकारा कडेन. सरकारूय प्रयत्न करता शेत करचें म्हणून, आनी आमी तयार जाल्या. ही आतां आमची जी फुडली पिढी आसा ती सुद्दां पिढी ह्या शेता खातीर झडटा. आतां निवेदन दितलेत आमी, ह्या फुडें निवेदन दितले. हे शेत कशें तरी करपाक जाय आनी हे शेत जेन्ना वसतलें तेन्नाच आमकां कितें तरी मेळटलें. आयज मायनिंगान जें कितें डिस्ट्रक्शन केलें तितूंत सगळ्याक काबार जाल्लें आसा. आयज जो आमचो पाट आसलो, हरवळ्याच्यान आमकां उदक येतालें ह्या शेताक, तो पाट बंद जाला, सगळो पुरून गेला. ती मानस ही आतां मानस तुमकां दाखयली आमी, ती मानस आपल्याक जाय थंय तेंच्यांनी जालें. असो कारबार जो जाला तो सामको वायट जाला. ह्या शेता खातीर आमचें जें कितें सामको वायट जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोन्ने गोंयांत जावपी एक्सपोजिशनाचे टेंडर गोंयकारांक दिनासतना राजस्थान आनी दिल्लीच्या कंपनींक दिल्ल्याचें सुदीप तामणकराचें म्हणणें. सरकार गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी ॲप तशें हाडून गोंयकारां भितर स्पर्धा निर्माण करता. गोंयकारांक सोंपोवपाचो निर्णय चल्ला. देखून वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय, गोंयकारांनी ते बायलांच्या हातांत दिवचे न्हय. हे मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंटाचें आमी स्वागत करता, तशेंच निशेधूय करता म्हूण सुदीप तामणकर उलयलो. मुख्यमंत्र्यान 15 तारखेक जे जिल्हा पंचायत ऑफिस नवे कार्यालय इनॉग्रेशन केला ते करताना मुख्यमंत्र्याचो एक स्टेटमेंट आसलो की जाता तितले वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय, गोंयकारांनी ते भायल्या लोकांच्या हातीन दिवचे न्हू. आनी सरकारी निधी पळय आहा, फंड सरकारी आहा पळय तेचो योग्य तरेन वापर जावचो. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट पळय बरो स्टेटमेंट आहा आनी वाहतूकदार म्हणून आमी ह्या स्टेटमेंटाचे खरें म्हणल्यार स्वागत करता आनी एका वाटेन निशेधूय करता. कित्याक लागून की जो सरकार पळय आहा हे आयज EV ट्रान्सलायन आनी वेगवेगळे गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी अशे हाडून ह्यो सगळे प्रकार हाडून हांगासर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन म्हणजे स्पर्धा निर्माण करता गोंयकारां भितर आनी खंय तरी गोंयकारांक हो सोंपोवपाचो प्रयत्न सरकारा कडसून चल्ला. हे हांव एक वाहतूकदार म्हणून मानता. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा, आतां सरकार जे पळय ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यान सांगला ते हांव कॉन्ट्रॅक्टराची एक बाजू स्पश्ट करतना हांगासर सांगता की ओल्ड गोवा 2 टेंडर दिले गेले एक्सपोजिशनाचे. तितून एमावंट इक्वल जाल्या उपरांत PWD मिनिस्टराक पावर आसता की तेणी तेचेर डिसिजन घेवपाचें कोणाक दिवप पळय ते. म्हणून थंयसर दोनूय कडेन गोंयकारांक भायर मारले. वरसून एकी कडेन BJPचो कार्यकर्तो ठाकूर म्हणून आसलेलो तेकाय भायर मारलो आनी गोंया भायले जे पळय आहा पळय तांकां एक राजस्थानची कंपनी तांकां थंयसर त्या वेळार हे करून दिलें. मुख्यमंत्र्यान थंयसर तांकां म्हणजे हे करून दिलें, थंयसर टेंडर दिवपाक थंयसर मदत केली. थंयसर एक कंपनी नवतारा म्हणून एक RG इंजिनियरींग दिल्लीची कंपनी. आतां हे दिता
त्याच्या फाटल्यान आमी एक्सटेन्शन म्हणून जो शब्द आहा पळय हो आतां नोकऱ्यांनी आयकल्लो म्हणून हो खंय तरी जे विधानसभा आमी पवित्र स्थान म्हणटा गोंयचे कायदे बिदे हांगासर घडटा त्या विधानसभेन खंय तरी हांगासर आयज हे नाका त्यो गोश्टी आतां घडपाक लागलेल्यो आहा थंयसर टेंडर जे आहा पळय लायटींग आनी एसी सगळ्यो प्लंबींग वेवस्था पळोवपाचे हे खंय तरी धुमे इलेक्ट्रिकल म्हणून एका 2016 ते आतां 25 पर्यंत तेकाच एक्सटेन्शन बेजी पयलीं 19 लाखांक दिल्लेले मागीर 2-3 वर्सांनी एक टेंडर काडलो तो एकटोच एप्लाय करता ही वेवस्था सरकारान केली थंयसर बऱ्या पैकी तेणी 34 लाखांक परत ते नवो अमावंट कोट केलो आनी आतां 34 लाखांक 25 पर्यंत मे आमचे जुलय 25 पर्यंत तेकाच दिवपाची सोय हांगासर केल्या शेवटी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की स्टेटमेंट तुजो बरो आहा पूण कशें दिसता पळोवपाक हांगा की स्वता जगा सांगे हे तत्वज्ञान आनी स्वता मात्र कोरडे पाशाण अशें पळोवपाक दिसता तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी त्या दिसा स्टेटमेंट काडला मुख्यमंत्र्यान की ती बायल कोण पयशे घेता तिका आपणीन धरून दिल्या त्याच प्रमाणे हांगासर 5% बी घेतले गेल्या त्या मनशाक धरून मुख्यमंत्र्यान भितर उडोवचो अशी आमी मागणी करता. दिवचलच्या कदम बस स्टँडाच्या कामाक गती दिवन जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाचे लोकार्पण करचे अशी मागणी गट काँग्रेसीन केल्या. सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायल्या जाल्यार बस स्टँडाचे काम जाता तितले बेगीन पुराय करतले अशें थळाव्या आमदारान आश्वासन दिलां. आर्विल्ल्या साधन सुविधा सयत दिवचले जावपी बस स्टँड पुराय केन्ना जातलो ताचे कडेन प्रवाशांचे लक्ष वेधून आसा. फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान ह्या बस स्टँडाचें काम चलता. काँग्रेसीचे प्रदेश सचिव महेश मांबरे हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन दिवचलच्या बस स्टँडाच्या कामाची पळोवणी केली आनी सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायली. पर जर तो हे पळयलो टेंडर जर पळयलो जाल्यार 2024 पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय एज पर टेंडर म्हणटा. पण हांगा जर आज आमी 2024 ऑक्टोबरान आसा आनी सादारण 2 म्हयन्यांनी डिसेंबर म्हयनो येतलो आनी एकंदर हांगा जर स्थिती पळयत जाल्यार कितें कंप्लीट जाता अशें तुमकां दिसता जाल्यार पळयात. दिवचल तालुक्याक अक्षरशः आयसोलेट करप. दिवचल तालुक्याक आतां पर्यंत आमदार मेळ्ळे ते कशा पद्दतीचे म्हणजे हय बाबा हय साहेबाय करणारेच मेळ्ळे. एक भायर सरून बाबा ना दिवचल खातीर आपूण उबो रावतलो दिवचलच्या लोकां खातीर उबो रावतलो अशें एकंदरीत जे धडाडी जाय आशिल्ली पळय अशें एकंदरीत दिसलें ना. आनी आतां चल्लां आपलें काम. दिवचलचे जनताय ओगी आसा सगळेच ओगी आसा पण वेदर हांगासर येणारे खंयच्या भागांतल्यान ह्या बस स्टँडार येता केन्ना जातलो हो बस स्टँड आनी बस स्टँड जालो जाल्यार ताजी सेफ्टी आसतली काय म्हणून. कन्स्ट्रक्शनाचें काम जर पळयत ते सिमीट भायर सरला येता पळय केन्नाच्यान ते 3-4 वर्सां जाल्या ह्या स्ट्रक्चराक वयर वचून ते आतां कितें हे घालतात पत्रे घालतले. पावस कसो येता हांगा जर कितें म्हणटात ते वादळां जाता आमच्या दिवचल्यान तर आसता तेन्ना हे वयर पत्रे घालतात ते फुडें पावसान फुडें उरतले काय कितें. म्हणजे सेफ्टी ऑफ पीपल आर ऑलवेज कॉम्प्रोमायज बाय दीस गव्हर्मेंट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. जावं ते बस स्टँड आसतलो आमचो हांगा किंवा ती कला अकादमी पणजेची आसतली. एवरी टायम लोकांचो विचार करप ना आपली बॉल्सां कशी भरतले आनी कमिशनां कशी मेळटली हाजेरूच ह्या सरकाराचो लक्ष काय म्हणून लोकांचे तुमकां पडून गेल्ले ना काय म्हणून. वी डिमांड की हो बस स्टँड जो आसा पळय हो इमिजिएटली एट फास्ट ट्रॅक घेवचो. मजगती दिवचले बस स्टँड जावप ही काळाची गरज आनी हो बस स्टँड जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशें आश्वासन आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिलें. पावस येयलो तेन्ना काम इश्यू जाले बट एनिवे आमचे अवेअर ऑफ इट नाव कंटिन्युअसली फॉलो करता. होपिंग जाता तितले बेगीन जातले. खूब गरज आसा काळाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजी पाट्यावेल्या गेरा इम्पोरियम इमारती कडेन रस्त्यार घाणयारे उदक व्हांवता. दर दिसा पाट्यार कितलेशेच लोक यो वच करतात तांकां नाकार हात धरून वचचें पडटा. महापालिकेन जाल्यार ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. इमारतीचो मॅनेजर PWDक पत्रां बरोवन थकलो मात म्हयनो जालो तरी स्थिती तशीच. आतां तरी पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्या.
आयज आमी हिंगा पाट्यार आहा आनी हिंगा तुमकां सगळ्यांक दाखोवंक जाय की आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी आमचे BJP सरकार पळय डबल इंजीन सरकार आहा ती त्यांनी ते स्वच्छ सुर्वेक्षण म्हणून आनी स्वच्छता अभियानाचेर तेणी भरपूर चर्चा केली. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या आदी सावन तेणी चालू केला. पूण आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी हिंगा हे पाटो आमचो बिझनेस हब मेन बिझनेस हब ऑफ एंटायर पेंजीम सिटी हे तुमकां स्विच हिंगा लायनीन ह्या फुटपाथाच्या लायनीन 4 बिल्डिंगाच्या भायर स्विच अहेंच भायर सरता ओवरफ्लो जाता. ते ड्रेन्स ब्लॉक जाल्या तितून कितें कचरो गेला. एक बिल्डिंगाच्या मॅनेजराक आमी विचारले फोन करून की बाबा हे कित्याक जाता हे. तो म्हणटा की आमी PWDक फोन करून करून तोकले. हे आतां गेले पावस काबार जाल्या उपरांत सान म्हणजे एक म्हयना पावस मातसो उणो जाला तेन्ना सान हे लिकेज हिंगा आहा. आमी ह्या बिल्डिंगान पळयता त्या फुडच्या बिल्डिंगान पळयतात त्याची फुडली बिल्डिंगान पळयल्यार सेम परिस्थिती आख्याक आहा. हिंगा CCP काय पडलेलें ना, PWDक काय पडलेलें ना आनी स्मार्ट सिटी म्हणटा ते आमचें काम न्हू म्हणून. तर हे कोणाचें काम आनी कोणें पळोवपाचें. फकत BJP कितें करता की स्वच्छ भारत म्हणून नारे मारता, खंय कोण झाडू घेता आनी फोटो काडटा आनी जालें तेंची स्वच्छता ही सेवा तेंचें कॅम्पेन जालें. पूण एक्चुअल रियालिटी पळोवंक जाय जाल्यार लोकांनी पणजे येवपाचें. स्मार्ट सिटीचो बिझनेस हब पळय आहा पाटो आमचो पाट्यार येवपाचें आनी हे मोसण करून दवरला फुटपाथाचेर वयता थिंगा ते पळोवपाचें लोकांनी. दिवचलच्या वाळशी वाठारांत बिरेस्तार रातीं 9 वरांचेर गाडयेन धपको मारिल्ल्यान एका पाड्याचो बळी गेलो. ह्या अपघाता उपरांत मात वाहनां सयत चालकान फुज्ज्यो काडल्यो. दिवचल शारांत सध्या हेडग्या गोरवांची समस्या कायम आसा. शारांत भोंवपी गोरवांक धरपाची मोहीम परतून सुरू जाल्या खरी मात हेडगी गोरवां कमी जायनात. देखून फाटल्या 4 म्हयन्यांत रस्तो अपघातान दिवचल शारांत 5 गोरवांक मरण आयलां. गोरवांचे अपघात आसा ते जायत आसा. आमच्या बायपास आसा नवो हायवे थंय पयलीं 4 गोरवां हे केल्ली. मागीर त्या दिसा राती आनी बरो पाडो थंय एक्सिडेंट जावन मेलो सरकारा कडेन. म्हणजे आमी लोकां कडेन म्हणजे शेतकऱ्यांक विनंती करता की तुमी गोरवां रातची सोडूं नाका. दिसाची सोडटा पूण आमी लोकांक दिश्टी पडटा म्हणजे व्हडलेशें आमी काय म्हणिना पूण शक्यतो परत विनंती करता की रातची सोडूं नाका म्हणून परत एकदा हात जोडून विनंती करता शेतकऱ्यांकडे की तुम्ही गोरवांक मारून उडयता म्हणजे तुम्ही सोडटा ऍक्सिडेंट जाले काय अपघात जो जाता तेकाय त्रास जाता आनी तुमकांय त्रास जाता म्हणजे तुमची गोरवां गेली. कालचो जो पाडो आसो तो सामको धस्त पुस्त जाडो बरो पाडो म्हणजे जर तो म्हाका दिसता आमच्या सिंधुदुर्गान बी तेजो वापर करता आसले लोक म्हणजे शेताक बी पूण हांगा तेजो बळी गेलो. म्हणून रातचे मागीर आमचो तो उदय कशाळीकर हांव अशें मेळोन तेका सायडीक काडलो आनी आज आमी सकाळी पुरलो. म्हणजे आमकां इतलें वायट दिसता मना कडेन की हे परत सांगून जर गोरवांचे एक्सिडेंट जाता जाल्यार आमी आनी कितें हे करतले म्हणून आमी परत शेतकऱ्यांक विनंती करता की तुमची गोरवां सोडू नाका. आमी सगळ्या नगरसेवकाकूय सांगलेले आसा तांकां मॅसेज धाडलेले आहा की गोरवां बद्दल सगळ्यांक म्हाजी मॅसेज केल्ली आहा की आमी गोरवां धरपाक चालू केल्यात. रातचे 8 ते सकाळी 6 पर्यंत गोरवां धरपाचो आमचो प्रोग्राम चालू आसा. आके मडगांवां पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न करपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां एका आदोगादाची कार फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 दिसांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुको लक्षांत घेतल्यो जाल्यार मडगांवांत चल्ला कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. मडगांव शारांतल्यो वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको विचारांत घेतल्यो जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. मडगांवां सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. दिसान दीस कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या. आखे मडगांवां पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न करपाची घडणूक ताजी आसतना मडगांवां आदोगादाची कार फोडली. मडगांवां कालकोंडा वाठारांतल्या दिगंबर सावळ हांच्या बेकायदेशीर घराची पालिकेचे तशेंच SGPDचे अधिकारी आनी आदोगाद पळोवणी करपाक गेल्ले तेन्ना गुंडांनी आदोगादाची कार फोडली खंय. मडगांव पालिकेची आदली उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळ हाचो घोव दिगंबर सावळाचो हातून आस्पाव आसा असो दुबाव आदोगादान उक्तायला. हे विशीं संबंदीत आदोगाद लिओना बरेटोन मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलो. Mr. Digambar Sawal. Today we got a notice from SGPDA Margao, okay, that for the site inspection
of the illegal construction. So because we got the notice, I and my client went to the house where the inspection was supposed to happen. Where? Of the Digambar Sagar. This is in Margao. Okay. After going there, 5 gundas were already there present outside the house. First, from the window, they started giving us bad words. We will kill you. We will see what. Waiting was, and all of them had weapons. They had knives, they had rods, they had iron rod, wooden rod. Then, as we knew that if we stay there for some more time, they're going to be hit. We moved with the car, and one person, one of his gundas took an iron rod and hit it straight on the car. You see over here, you see the iron rod depression. My car was hit. They came following us. And they were threatening that they're going to kill us. Now, if something this way happens to an advocate who's going on duty for site inspection, for a job that my profession asked me to go do, how safe are we? If we today as advocates are not safe and we are threatened for our life, threatened for our safety, our property is damaged, our families are in threat, what will happen tomorrow to normal, common people of Goa? If law and order is not safe in Goa, I don't think today if I as an advocate, I am not safe, nobody else will be safe. मजगती आदोगातान केल्ले आरोप दिगंबर सावळान न्हयकारले. उलट दिगंबर सावळ हांणी आदोगात लिओना बरेटो हांचे आड मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. एक एचजीपीडीन कोणी तरी कंप्लेंट केल्ली. एचजीपीडीन कंप्लेंट करता आसतना ते ऑफिसर त्या टायमाचेर आमकां नोटीस काडली आनी त्या टायमाचेर तो येवपाक आसलो. म्हणटकूच हांव भितर आसलो. ते ऑफिसर काल येयले आनी म्हज्या आवयक सांगपाक लागले दिगंबर सावळ आहा काय म्हणून. तेणी म्हाका उलो मारलो आनी हांव घरांतलो भायर येयलो. घरांतलो भायर येतकूच हांवें त्या ऑफिसराक आपूण म्हणलो एचजीपीडीच्यान येयला. बरें म्हटलें सर कित्याक तितल्यान एक 5 मिनटान विदीन आनी एक तांबडी गाडी येयली विदीन कळ्ळें. आनी थंय रावतकूच तो म्हाका म्हणपाक रावली. थंय रावतकूच तो म्हणपालो पळय कंप्लेनंट म्हणपालो तो कळ्ळें तुका. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम. तूं म्हणलें कितें आहा तें तुजें ऑफिशियल कर. कोणा सांगलें पिडीचे हेका. तितल्यान तो थंयच्यान सगळ्या मुखार गाडी मारपाक लागलो बुरशे आनी ती सायडीन कोण तरी एक लेडी आसलेली ती फूल रिकॉर्ड करताली. हांव ताका केन्ना पळोवंक ना ना केन्ना वळखना ना कांय ना. कळ्ळें तुका. ते सगळें प्री प्लॅन. कळ्ळें तुका. हो विजय मास्तरान म्हणटा पळय एक टायमाचेर आमच्या घराची फातर मारून थंय ब्लॅक गाडी घेवन तो सर्वे करतालो किडनॅपिंग केस आनी ताका ह्याच मडगांव पुलीस स्टेशन भितर उडयला. कळ्ळें तुका. आनी तो रिवेंज घेवपा खातीर तेणी ते घराचेर केस घातल्या. ऑलरेडी आमी 3 केसी तेची फायल केल्या ऑलरेडी. अशें न्हू की एकूच केल्या म्हणून. ताका हेज्या पयलीं ताका खबर आहा काय म्हाका खबर ना. तितल्यान म्हाजी आवय आसा पळय ती तिका आफोवपाक लागलो यो आनी ना तसले बुरशे गाडी मारपाक लागले. कळ्ळें तुका. हितून कितें आहा ही टोटल आहा पळय फेक. तेजी गाडी कोणी फोडल्या तें आमकां खबर ना. ना तुमी तो ऑफिसर आहा पळय दामोदर तुमी तेजे कडेन विचारपाक शकता ना पुलिसांनी इन्क्वायरी करपाक शकता कितें जालां कितें ना तें. आमी कितें हें करतले म्हाका सांग पळय. ऑफिसर दारान येयल्या आमी गाडी कोणाची कितें हें करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बाकरे फूड्सतर्फे आयोजित दिवाळी निमित्त भव्य प्रदर्शन व विक्री. खास घरगुती फराळ, आकाशकंदील, पणत्या, इको फ्रेंडली आकर्षक कपडे, सजावटीसाठी लागणाऱ्या इतर अनेक वस्तू यांचे भव्य प्रदर्शन व विक्री. दिनांक 25, 26, 27 ऑक्टोबर शुक्रवार, शनिवार, रविवार. वेळ 10 ते संध्याकाळी 9. संपर्क 95 52 53 81 76. स्थळ खेडेकर हॉल, वसंत नगर, साखळी, गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.